उपोज करता उपोज करून इतले लोकांनी शेतां पडून गेले आतां हे घर मोडून गेली शेतांनी इतले पीक येता ओके जालें हे करपाचें रस्तो करपाकूच जाय डेवलपमेंट करपाकूच जाय ना न्हू आमी हेल्प कोत्ताय तुमकां फोन ना म्हण ना हेल्प कोत्तायच आमी उपोज नाहीच पूण आमी लोकांचे पळोवपाक जाय न्हू इतलें मरून गेलें म्हणटा आतां आतां तें पळय तें बांदता पळय 1 मिटर उदक भरोन उरतलें तें कितें करप मागीर तूं तुका सायड दाखयता न्हू पळय ना तूं सायडीन गेल्यार तुमकां कळटा न्हू नाजाल्यार कशें कळटा हे पळय 200 मिटर हे 200 आनी ते 200 चड पयस ना तुमकां लागना हांव जाणा पूण लोकांचें कितें आसा तें समजोवपाक प्रॅक्टिकली तुमी जाण जावपाक जाय ना बाबा लोक कितें आडायता ते आमी MLA कितें आडयता पंचायत कितें आडयता दिलें रिप्रेझेंटेशन हेका मिनिस्टराक दिलें चीफ इंजिनियराक दिलें अजून तेंचे रिप्लाय ना न्हू दिलें रिप्रेझेंटेशन ना ते कडेन विचार ते काय दिलेलें ते कडेन विचार एक दिलेलें प्रपोजल धाडला प्रोसेस हांव सोजमोता घालवी वी आर ऑल फ्रेंड्स हिंगा आमकां लोक मरो नाका पत्तो आतां क्रॉस तें कोण ना जाल्यार लोक मरोन गेलो आख्खोच मागीर तेणी एश्युरन्स दिवन दी मरे एश्युरन्स दिना जाल्यार आतां फॅमिलीचो कोणी मेलो कोणी फ्रेंड मेलो कितें जालें डायवर्जन काम स्टॉप केला काम स्टॉप करूंक ना तेणी ते ग्राउंड लेवल गेला म्हण स्टॉप केला डेप्युटी कलेक्टर आनी कलेक्टर स्पीक विथ कन्सर्न हे आसा पळय चीफ इंजिनियर तेंचे बाबा उलयतलो आनी सॉर्ट आवट करता म्हणून सांगलो टील दॅट पिरियड मातशें हें करनाका म्हणून नाल्यार एश्युरन्स दिता म्हणटा कलेक्टर एंड डेप्युटी कलेक्टर कितें एश्युरन्स दिता की तेजे कडेन उलोवन तुमचो इश्यू आसा तो सॉर्ट आवट करता सॉर्ट आवट करूया टील टायम आनी आमी सगळे मिनिस्टरा फुड्या पयले ऑफिसान तेजे गेल्ले जायतो लोक आमचे विलेजीस बाद देखरेज वाडो आसा कित्याक हिंगा जायतो लोक आमचो मेलोलो तेका आमी हिंगा सायटीर आपयलेले कितें प्रॉब्लेम आसा तूंच ती विजीट कर आनी लोकांची तूं मागणी आयकली तेणें सगळी मागणी आयकली लोकांक कितें सांगलें तें सगळें आयकलें आनी तेन्ना तेणें प्रॉमीस केल्ली असोच एक दाखलो शेतान वचपाक एक अंडर पॅसेज आपूण तुमकां करून दिता म्हणून 3 म्हयन्याचे पयलें येयल्लो आजून पासून तेजेर कांयच ना आजून पासून त्या PWD म्हणटा आमकां तेणें आजून कांय सांगूं ना इंजिनियरान कांय सांगूं ना आनी आमकां कांय खबर ना आयज हांगासर आमी PWD आनीक DPL ह्या कंपनी काम करता ह्या हायवेचे आनीक हिंगा सबवे हाय आनी तांणी आनीक 2 कॅटल पास म्हणून एक पास केलेली आसा थंयसर आतां आमी ही सबवे जी एक्सटेंशन ते आयज करपाचें आसलें स्टार्ट तें अंडर पॅसेज ते आमी तांकां आडयले म्हणजे आमी एगेन्स्ट नाय आमकां MLAकूय जाय आमकांय जाय लोकांकूय जाय डेवलपमेंट जालोलोच पूण जेन्ना आमचे लोकांची शेतां बरी फर्टायल लँड्स गेले ही सॅक्रिफायस केला आमच्या लोकांन त्या लोकांक कितें तरी बेनिफीट म्हणजे एक कॅटल पास आमकां पास केले आहा सबवे पास केले आहा त्यो सारक्यो एक एम्बुलन्स वयची अशी त्या हितूंतल्यान पास जावन कॅटल पासांतल्यान ही आमची मागणी अजून पासून मिनिस्टरान जावं PWD ऑफिसरांनी अजून आमकां एश्युरन्स दिवना बाबा ते जातले काय म्हणून ते जातले म्हणटाय मिनिस्ट्रीक आमी धाडलां ते केन्ना जातली आनी कितली हायट मेवतली आतां जरी तर ती आमकां तेणी पळय आमकां सांगलां ते भाशेन हायट लेस आहा आनी ते शेताच्या लेवलार मायनसांत वयताय आनी हायट भितर घालून दाखयता जेन्ना शेताच्या लेवलार मायनसांक तो गेलो जाल्यार थिंगा तें शेताचें उदक तें हितून बसतलें बोले म्हणटा लोकांक आनी थिंगा मागीर क्रॉस करपाक मेळना 4-5 म्हयने आरे एक एम्बुलन्स वतलो जाल्यार खंयच्यान वयतले जे वटेन लोक पळय रावता शेतां पळय लोक कोत्ता त्या शेतांक वचपाक आतां ट्रॅक्टर आनी कितें हार्वेस्टींग मशीन क्रॉस करपाक जाय ते खंयच्यान क्रॉस करतले तांकां ही बेनिफीट मेळपाक जाय न्हू व्हरपाक तकलें आनी बरें जेन्ना हार्वेस्टींग जालें म्हणसर तें हाडपा जाय परतून एक गाडी व्हरोन जावं एक 4 व्हिलर कितें रिक्षो हे कितें व्हरोन तें तेंचो आमचो शेताचो पीक जालें ती हाडपा जाय ती हाडटले जाल्यार खंयच्यान हाडटले that demand regarding extra vehicular underpass at around 500 meters away from this location. They want an assurance. Local villages, they are stopping the work, asking us to give an assurance that a new vehicular underpass will be constructed
just 300 meters away from here, and which is an additional work, which is not a part of the original scope of it. PWD is only an executive agency, and all the approvals need to come from the ministry. So executive agency is not the assurance giving authority, and we cannot assure unless the approval comes from the ministry. So the local MLA and the villagers wants an assurance from us that we will take up that work, which we can do only after getting the approval from the ministry. पहिले ते What पास is the झाले what is the exact issue over here? Here, why they stopped here? Here there is no issue regarding it because we are not giving the assurance over there for the last. They are stopping the work. Here there is no issue at all. They have no objection to take up the work here at this location. Where will be the diversion from here if the No, work is? that is from the existing. Those proper plans are there, approvals have been taken. but the cattle bypass which is there underground, they said it already will pass. So what is the issue there now? There they have various issues. There is no one particular issue. They have got various issues which needs to be sorted out separately. That cannot be mixed up with this issue.